चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या ह्या खासा माणकां मदल्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तां माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता. आमच्या तियात्र मोग्याक खूब कितें ह्या थोड्या काळा मध्ये चुकलां. कोरोना ह्या दुयेंसा उदेशी सगळ्याक आमी विस्कळून पडलेले आसात आनी अशा खिणाक जायते बऱ्यो कार्यावळी तुमच्या मुखार येवच्यो आसल्यो पूण आमकां थोडे मार्ते घेवचें पडलां आनी आयज खेरीतपणी ही कार्यावळ आमी एक स्पेशल अशी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. ती म्हटल्यार सेलेस्टिनो सांताना फ्रांसिस्को आल्वारीस म्हणजे सी आल्वारीसाची जल्माची 100 वर्सां भोगतात. त्या पासत आयज आमी ताचो उगडास करूंक कसा एक धाकटीशी भासाभास घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केला. आयज ही कार्यावळी म्हजे बरोबर वांटेकार जातात तियात्राचे अनुभवी जाणें तियात्र अकॅडमीक जायतो वावर केला. तियात्रा वयर जायते गिन्यान ताका भरलेलें आसा असो मनीस तोमाजीन बाब कार्दोस आमचे मदें आसा. आयज ताका आमी येवकार दिता. तेच भशेन आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचो आनीक एक वांटेकार जाता तियात्र अकॅडमीचो आदलो उपाध्यक्ष बाब विलियम फेर्नांडीस जाकाय ह्या तियात्रा वयर जायतो अनुभव आसा. म्हणटच पयले सुवातेर हांव ताकाय येवकार दिता आनी हे कार्यावळीक सुरवात करता. सी आल्वारीसाची वळख हांव खासा करून दिना पूण ह्या कार्यावळी उदेशी तुमकां सगळ्यांक ताची वळख जातली. तर तोमाजीन बाब तुजे कडल्यान हांव सुरवात करता. सी आल्वारीसाक पालकाचो राजा हे एक वेगळें टायटल फावो जालां. दुयेंतांचो राजा हाचे फाटलें कारण कितें? पयले सुवातेर सी आल्वारीस एक असलो तियात्रिस्ट जाणें आपल्या प्रामाणीकपणान एक नवो इतिहास घडलेलो आसा. ताणें सुमार 100 तियात्र बरयल्यात. अजून पासून कोणेच तितले तियात्र बरोवंक ना. ताणें पळय जी दुयेटां गायल्यात आनी त्या खातीर ताका किंग ऑफ डुएट्स म्हणटालो ती भोव म्हत्वाची आसली, समाजाच्या फायद्याची आसली. आनी ताचे वाव जो ताणें तियात्रा खातीर केलो सेल्फलेसली ताणें काम केलें आनी ह्या खातीर ताका तियात्र पालकाचो राजा म्हणपाक कसलीच अडचण ना अशें म्हाका तरी दिसता. खरेंच तोमाजीन बाब सुरवातेकूच म्हज्याय उतरांनी ते भायर सरलें की तियात्राचो राजा दुबाविरेंत हो टायटल ताका फावो खरेंच म्हणल्यार फावो जावंक जाय. दुसरें म्हणल्यार विलियम बाब तुज्या उगडासाक सी आल्वारीसाचें कितें बरेंपण तुज्या नदरेक आयलां? ताणें जायते तियात्र बरयल्यात आनी हे तियात्र ताणें आख्ख्या गोंयांतूच न्हय आनी मुंबयतूच न्हय पूण गल्फाच्या गांवांनी लंडन देखून ताणें तियात्र व्हेले. आयज तो एक महान कलाकार आमच्या तियात्र माचयेक फावो जालो आनीक आयज आमी ताची 100 वर्सांची शताब्दी मनयतात. आमकां एक व्हडलें वर तियात्रिस्तांक आनी खरें म्हणल्यार आमची पोरबी बाय कापुसिनाक ताचे दुयेक आनी ताच्या गोच्च्यांक खेरीतपणी आयज आमी उगडास करता आसतना ताचे भितरले बरे गुण म्हटल्यार तो एक बरो तियात्रिस्ट, फिल्म एक्टर, कंपोजर, सिंगर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर अशे साबार ताका गुण आसले. तर ह्या गुणा उदेशी हाचो फायदो ताणें दुसऱ्यांक करून दिला. होय, जायते जाणांक
आणि जायत्या जाणांक ताणें माचयेरूय हाडल्यात. आनीक ताचे तियात्र जे सदांच समाजीक विशयाचेर आटापलेले आसताले ते एक ताणें नांव करून दवरलें हे समाजीक तियात्र दाखोवन. तशी दुयेंटांय जी तो गायतालो ती समाजाचेर वाटापलेली आसताली. त्याच पासून ताणें जायतो आपलो हो अनुभव दुसऱ्याकूय दिला. तोमाजीन बाब, तुज्या मता प्रमाणे तूं जाणा ते भाशेन ताणें कोणाचो आधार घेतलो ही दुयेंतां सादर करूंक? खरेपणी दुयेंटां तो आदी वस्तोऱ्यो माचयेर नासल्यो आनी त्या खातीर ताणें जायते फावटी आपली दुयेंटां जे दादले कलाकार सोबीत दिसताले आनी चेडवाचें फिमेल रोल करताले तांच्या आदारान ती पयलीं गायली. पूण उपरांत जेन्ना मोहना ताणेंच ताका माचयेर हाडलें, मागीर आमचें ऑफेलिया, बेटी फन्स, मागीर आमचें अंजूनचें शालिनी मार्तोळकार, फिलोमेना ह्या सगळ्यांक घेवन तेणें बरीं कांतारां, बरीं गितां, बरीं दुयेंटां गायलीं. आनी आमच्या तियात्राच्या कांतारांचो दर्जो वयर काडलो, अदीक करून दुयेंटांचो दर्जो. आमच्या जिवितांत फामिली मदें जें जें कितें घडटालें त्या सगळ्या बाजूचेर तेणें आपली दुयेंटां रचलेलीं आसात. आनी आयज पासून आमकां खूब भोगता की आयज पासून ऑल इंडिया रेडिओचेर आमकां आयकोंक मेळटा. इतलेंच न्हय, हांव जाल्यार ताका सारको सरप्रायज जातालो. कित्याक तो तियात्रिस्तां मदें एक वेगळो तियात्रिस्ट आसलो. हांव नको तुवें ताका भुरग्यापणार पळयलाय जाल्यार तो भोंवप म्हणल्यार सूट मारून भोंवतालो. जेत तेचो एका हिरोचो आसलो. आयच्या कलाकारांनी, तियात्र कलाकारांनी सियाल वारिसाची देख घेवपाची गरज आसा. कित्याक तूं माचयेरूच फामाद जालो म्हणून जायना, पूण तुज्या जिवितान एक आर्टिस्ट कसो, एक हिरो कसो तुवें सोबे माजार दाखोवपाक जाय. आनी हें सियाल वारीस आपल्या जिवितान करतालो. खरेंच तोमाजीन बाब, म्हाका सियाल वारिसाचो जायतो उगडास येता. कारण ताचें मुखामळ आनी म्हज्या बापायचें मुखामळ एक सारकें आसलें. म्हणजे जेन्ना तो पालकाचेर येतालो म्हजोच बापूय पालकार आयलो अशें म्हाका भोगतालें. आनी म्हाकाय एक वेगळीच स्फूर्त मेवताली. ताची जायतीं फामाद दुयेंतां आयज आमच्या मदें आसात. आशिर्वाद जावं, तूं न्हय कोण, सांज जिवांव हो दुओ जो ताणें स्टार ऑफ आरसीच्या बरोबर गायलोलो, आयजूय तो तितलोच फांकिवंत आनी तितलोच लोकांक आवडीचो जालोलो आसा. जावं ऑफेलियाच्या सांगाताक, जावं बेटी फन्साच्या सांगाताक, जालें तें मेलोय, जालो तेन्नाच मेलोय, अशी ताची साबार त्रियो जावं हेर कांतारां आमकां आयकोंक मेळटात. आनी ताची जी म्हणपाची स्टायल आसा, ताचो जो आवाज आसा, जायते फावटी हांवें ताची स्फूर्त घेवन म्हज्या तियात्रांतल्यानय थोडे भोव ताचे ट्यून म्हज्या वांट्याचेर बरोवपाचो हांवें प्रयत्न केला. तर तोमाजीन बाब, एक गजाल ह्या खिणांत म्हाका येता ती म्हटल्यार आदी मुंबय तियात्र तयार जाताले आनी गोंया येताले. पूण तेन्ना मुंबईत 2 ग्रूप आसले. मुंबईत पयले 2 ग्रूप नासले. खरेपणी पयले एकूच ग्रूप येतालो. पूण ह्या ग्रुपान सगळ्या मदें समजीकाय आसली. समजीकाय म्हळ्यार कितें? अमक्या म्हयन्यान हांव तियात्र भायर काडटां, उरलेले कोण काडिनासले. आनीक 2 म्हयन्यांनी तूं तियात्र भायर काड, आनीक 2 म्हयन्यांनी तूं तियात्र भायर काड. अशें करून ते एकामेकाक सांबाळून ही तियात्र मुंबयत तशें गोंयांत दाखयताले. आनी हाका लागून इतलें बरें दिसतालें की सगळे तियात्रिस्ट एकठांय आसले, एकवटान काम करताले. पूण एक काळ असो जालो, मनीस तो मनीसूच. ताच्या मदें आस आसता,
आपणे नांव जोडपाचें आसता म्हणटकूच थोड्यांक दिसलें की नो हेंकांच कित्याक आमी तियात्र दाखयतले आमी हेंच्या मदें हुशार जातले अशें करून थिंगा फूट पडल्या उपरांत की 2 ग्रूप जाले 3 ग्रूप जाले अशे जायते ग्रूप वाडले आनी त्या मदें लिबरेशन जाल्या उपरांत टील 70s हांव म्हणटा 70s पर्यंत मुंबयच्या तियात्र रस्त्यांचेर राज चलतालें आनी खरें तियात्र म्हणटा ते ट्रेडिशनल तियात्र खरेपणी माचयेर हाडटाले पूण जेन्ना हे तियात्रिस्ट इल्ले उणे जायत गेले आनी जेन्ना खेळ तियात्रांतल्या लोकांनी तियात्र पालकार प्रवेश केलो आनी आपले खेळ तियात्र म्हणून दाखोवंक लागले तेन्नातान आमच्या तियात्राचें खेरीतपण खाशेलेपण काबार जाला ते परतून हाडपाची गरज आसा आनी कला अकादेमी हे खेरीतपण सांबाळपाचो वावर कोत्ता देखून खोस भोगता सियाल वारिसाक आमी तर खरेपणी नमान करतले ताका आबरू दितले जाल्यार हांव जाल्यार म्हणटा तो जसो तियात्र दाखयतालो आनी तो जसो गितां गायतालो दुयेत त्रियो कोर्तेत ते तर आमी फॉलो करून गावूंक लागले जाल्यार जरूर आमी सियाल वारिसाक आयच्या ताच्या 100व्या वर्साच्या दिसा खरेंच मान दितले अभिमान दितले खरेंच तमजीन म्हाका उगडास आसा कित्याक एक काळ असो आसलो की तियात्र सर्तीन कला अकादमीची तियात्र सर्त घडोवन हाडटाली तितून 5 तियात्र येवंक खूब अवघड जाताले त्या उपरांत आमी थोडो बहुत तोकस घेवन थोडी वर्कशॉप्स आनी अश्यो गजाली घडोवन तातूंतल्यान तियात्र तयार करपाचो प्रयत्न केलो कारण ह्या खेळ तियात्रा उदेशी लोकांक कांतारां मेळनासली तर विलियम बाब तुज्या भुरगेपणांत हे मुंबयचे तियात्र आयल्या उपरांत जी गाडी येताली रेल्वे येताली ती सावड्डे पयलीं थांबताली आनी तुज्या गांवांत अश्यो गोंयच्या कलाकारांक घेवन जायत्यो बऱ्यो घडण्यो घडटाल्यो हे तियात्रान तांकां मिसळ करताले आनी हो तियात्र मुखार व्हरताले कितें तरी तुका उगडास आसा सियाल वारिसा वयर म्हाका उगडास आसा तो रेमी कुलासाच्या घरांत हे सगळे तियात्रिस्ट येताले आनी रेमी कुलासाच्या घरांत थिंगा एसायो मातेल्यान रावताले चडशे एक्टर्स थिंग रावताले आनी मागीर ते सुजाफरान थिंग रावपाक लागले आसले पूण पयले थिंग येताले तेन्ना ते हांव सारको पर्शी मेळटाले हांव भुरगो आसलो तेन्ना ल्हान अबावट 9 इयर्स पूण तेन्ना ते जे पळय वागताले आनी एकामेका मदें पळय प्रॅक्टीस मारताले केन्ना तियात्राची ते हांव पळोवपाक आमकां एकदम खूश भोगताले त्याच वरवीं म्हाका हें येयलें की आमी तियात्रिस्ट जावचे मुखार वयचे हे माचयेर सो तें एक म्हाका उत्साहान मेळ्ळें तेंकडच्यान कितें ते माचयेर वचपाक आनी तियात्राची माची आमी नाचोवन काडपाक तमजीन बाब हांव तुजे लागीं येता एक म्हटल्यार सी आल्वारीस आनी आल्फ्रेड रोज हे केन्ना तरी बरोबर येवन ताणें तियात्रांनी काम केलां जावं बालकाचेर आपलो वावर मुखार केला आनी त्या पासत आतां खंयचे तियात्र ते हांव नकळो दोगूय जाण एका काळार बरे इश्ट आसले बरे कलाकार आसले योग पार्टिस्ट आनी दुसरो सिंगर आनी ह्या खातीर तांचे दुये पासून आमकां आयज पर्यंत आयकोंक मेवता विसर पडच्या आदीं हांव तुका एक इन्सिडंट सांगता आल्वारीस हो लोकांक एट्रॅक्ट करतालो पळय तो स्वत आमचे लिबरेशन जाल्या उपरांत पयलेच फावट मुंबयचो ग्रूप गोंयां येतालो सी आल्वारीसाचो तियात्र घेवन आनी तेन्ना ते बोटीन गोंयां येताले तेच बोटीर म्हजो भाव मुंबय आसतालो तो येवपाचो आसलो म्हणून हांव ताका आमी ताका हाडूंक म्हणून पणजे बोटीच्या दोक्यार गेलेली आनी सगळे जाण आसले हेचेर तो ग्रूप येता म्हणून हे बोटीर कितलो लोक भरलेलो तांकां पळोवपाक आयज आमचे तियात्रीस अशे भोंवल्यार कोण दाया दोळ्यान पळयना लोक येवन थिंगा उबो रावलेलो तांकां पळोवपाक आनी ते पळय भायर सरताले सुरवातेक भायर सरतालो सूट टाय व्हंकलां आनी एक सारको सुपर हिरो कसो आनी सगळे तशेंच न्हेसताले हेच भाशेन तांणी येवन
मागीर लोक धांवतालो, तांकां हात दितालो, हें करतालो, तें करतालो, तें बरें आहा. पूण तांणी एका तियात्रिस्टाचें व्हडपण सांबाळून दवरलें. तें आयज आमच्या लागीं सांबाळून दवरूंक घडोंक ना. कांयच परवा ना तोमाजीन बाब, ही भासाभास आमी अशीच मुखार व्हरुया. आतां धाकटोसो विसो घेवया आनीक रोखडेंच मेळुया. Made with authentic Goan spices, a trusted name in the Goan food industry. Regos, taking Goan delights to the next level. Goan beef sausages, chicken cocktail sausages, bacons, Goan chicken shakuti, Goan beef shakuti, corned beef, tuna, king of cold cuts and canned products. To taste the best and avail free home delivery, call now on 7218102373 North Goa and 86696253996 South Goa. परत एक फावट तुमकां समेस्तांक मागीर मोगाचो येवकार दिता आनीक ही माणकामोचें कार्यावळ फुडें वता. आमी सियाल वर्साचेर उलोवंक लागले जाल्यार जायतें कितें आसा. खिरीपणी सी आल्वारिसान हो जो पालकाचो मोग केला, म्हाका दिसता तोमाजीन बाब हांव तुजे लागीं येता की म्हाका दिसता ताणें आपणाक हातूंतल्यान कितें फायदो जातलो हें केन्नाच पळोवंक ना. कारण ताच्या आमी जेन्ना ताका पळयताले जे भाशेन आतांच तुवें म्हटलां ते हिरो कशे येताले, पूण तांच्या बोल्सांत जावं फाल्यांक ताणें कितें तरी सांबाळून दवरलां अशें म्हाका जाल्यार दिसना. ना, खरेपणी त्याच पासत हांवें पयलेच फावटी म्हाजे ओपनिंग कमेंट्स म्हणटाना हांवें म्हटलेलें ताणें प्रामाणीकपणी तियात्राची सेवा केली. आनी जेन्ना हांव प्रामाणीकपणी म्हणटा तेन्ना तेणें आपल्या बोल्सांतले पासून दुडू घालून तियात्र फुडें येलो. सिरियाकू डायस हो ताच्या बरोबर भोंवपी, ताच्या बरोबर तो तेजे तियात्रांच्या सगळ्या दुडवांचें हें पळय, तो एक दीस म्हाका सांगतालो सगळ्या कलाकारांक तो सगळे दुडू दितालो. दिवपी आसलो सिरियाक, कित्याक हें तेच्या हातीन जातालें. आनी सगळ्यांक मेवल्या उपरांत सिरियाक सांगता केन्नाय 5 रुपया, केन्नाय 10 रुपया, केन्नाय 15 रुपया सियाल वारिसाक उत्ताले, पूण तो दुखी जायनासलो. जायते फावटी ताका एक पयसो पर्यंत व्हरोंक ना. इतलेंच न्हय, ताका इतलो मोग आसलो. तो तेजे हांव जाल्यार म्हणटा तियात्र तेजें पॅशन आसलें. आनी ह्या पॅशनाक लागून ताणें दुडू करपाचें मातूय चिंतलें ना. आनीक एकूच तुका हांव गोश्ट सांगता. ताणें मोगाची फाशी हें टेलिफिल्म करतालो तो, आनी पयशांची ताका खूब अडचण जाल्ली. एक दीस स्पेशल गाडी घेवन, टॅक्सी घेवन तो म्हज्या गांवा कांदोळे पावलो. तेन्ना हांव कांदोळेचो सरपंच आसलो. आनी हेल्प, आपणाक हेल्प दियात, कित्याक आपूण ही मोगाची फाशी टेलिफिल्म करता आनी तूं तियात्रान हाय, तूं देखून तुवें आपणाक आदार दिवचो. हांवें ताका कितें केलें, तेजीच गाडी घेतलो आनी कांदोळेन हांव सरपंच आसलो म्हणटच जायते जाण वळखताले, उतर ना म्हणून आसले. 10-15 लोकांशी ताका येलो आनी ताणी 150 रुपया घेतालो तो एका एडवान्स बुकींग ऑफ द एका, तेन्ना 250 रुपीज. 10-15 लोकांनी तेजे बूक केल्यो आनी तो गेलो. हांव मागीर चिंतूंक पडलो, जरी तर म्हटलें एका 15 लोक मेळोंक नासले, एक वो 2च मेवलेले, जाल्यार हो टॅक्सी घेवन पळय येयला तेचे पूण दुडू सुट्टेले आसले ना. म्हणजे एका वद्दान एक आर्टिस्टाक मान दिवपाक जाय आनी तो मान घेवपाक आर्टिस्टाक कळपाक जाय. हे नदरेंतल्यान तो आपूण सदांच कासफीस न्हेसतालो आनी त्याच बरोबर आपलें काम जेन्ना करता तो दुसऱ्यांक चिमटे काडून, दुसऱ्याक दिनासतना रावन केन्नाच आपणाक फायदो करिनासलो. ऑन द कॉन्ट्ररी आपणाक लुसपण भोगतालो. असलो तियात्राच्या मोगाचो सी आल्वारीस जावन गेलो. विलियम बाब,
आमी जेन्ना सी आल्वारिसाचेर नजर मारतात जे भाशेन तोमाजीन बाबान सांगला तशी आमकां आयच्या ह्या पालकाचेर आयज आमी जे तियात्र करतात तातूंत तुका खंय तरी दिश्टी पडटा? ना, दिसना. कित्याक आतांचे कलाकार जे अशें तोमाजीन बाब म्हणटालो ते भाशेन कितें आसा तेर तो रेस्पेद तो मान जेन्ना तांकां मेळटालो तो म्हाका दिसना आतां तांकां लोक तशें करून हें करताय म्हणून. थोडे आर्टिस्ट आहाय जे बरे फामाद आसाय तांकां लोक मानून घेता पूण जायते आर्टिस्ट आहाय तांकां लोक वळखना पासून. सो जाता कितें जे पळय तेणी व्हडपण दवरलें जे तियात्राच्या माचयेर तांणी पळय नांव केलें नांव दवरलें तें आयच्या तियात्रिस्तां लागीं जावपाक बरें मुश्कील आसा. आनीक एक सांगपाचें म्हटल्यार आयज आमी 100 वर्सां सी आल्वारिसाची पाळटात जाल्यार सी आल्वारिसाचें नांव आमच्या गोंयांत दिसना, खंय तरी दिसना. जाय आसलें सरकारान खंय तरी हॉलाक तुमगेल्या रस्त्याक खंय तरी नांव घातलेलें. आनी हो विशय आमी 125 वर्सां जाल्ली तियात्राची तेन्ना हो विशय घेतलेलो. जाता तितल्या रस्त्यांक आख्ख्या गोंयच्या आमच्या तियात्रिस्तांची नांवां घालची. आनी हांवें कुडचड्यार आमच्या रेमी कुलासाचें नांव घातलें एक रस्त्याक. तशेंच फादर फ्रेडीचें नांव वार्का घातलें. तशेंच जायत तुगेल्या कुडतोरी घातलें एकल्या तियात्रिस्ताचें. अशीं नांव घातलीं पूण आजून पासून सी आल्वारिसाचें नांव हे रस्त्यां खातीर येयलें ना म्हूण हॉला खातीर येयलें ना. म्हाका जाल्यार एकदम अभिमान भोगता आसलो जरी तो खंयच्या हॉलाक तेजें नांव घातलें जाल्यार. बरेंच सी आल्वारिसाचो जल्माचो गांव सालिगांव. होय. तो सालिगांव थोडो भोव हाचेर कितें तरी बोवाळ जावन म्हणजे आमी फकत सालिगांवच म्हणचें न्हय कारण सी आल्वारिसान 107 तियात्र लोकां मुखार हाडल्यात. 7 तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडल्यात आनी अज्जरांनी तियात्रांनी ताणें आपली भुमिका केल्या. उणीच 60 वर्सां तो पालकाचेर न्हेसला अशें आमच्या इतिहासान आमकां कळून येता. कारण 28 फेब्रुवारी 1999 वर्साक तो सोंपलो. म्हणजे उणेच ही 60 वर्सां ताणें प्रामाणीकपणान ह्या पालकाची सेवा केला. म्हणटच गोंयकारांनी जावं गोंयच्या सरकारान जे भाशेन विलियमान म्हटलां तसो ताका मान दिवपाची गरज आसा. होय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तियात्र मोगियांनी फुडें सरोन ही मागणी करपाक जाय. ज्या ज्या जे लोक आसा जांचे वरवीं हें काम जाता तांकां मेळोन हें काम करून घेवपाक जाय. हांवें उलो मारला सालिगांवचे पंचायतीक, सालिगांवच्या MLAक आनी आमच्या सरकाराक. ह्या महान कलाकाराचें नांव सालिगांव जें जंक्शन आसा मेन जंक्शन त्या जंक्शनाक सी आल्वारीस जंक्शन म्हणून दिवचें. आनी हांव सदमतां हे मागणें पेपराचेर केलेंच म्हणून फुडें वयचें ना. आमी तर फुडें सरले, आमी तर ह्या मनशांक मेळले जाल्यार डेफिनेटली हें काम फुडें वयतलें हातूंत म्हाका तरी मात्तूय दुबाव ना. आनी ह्या खातीर सी आल्वारिसाचें नांव दवरचे खातीर जशें पळय विलियमान म्हटलां एक हॉल आयज जायती रवींद्र भवनां बांदीत येता. म्हाका दिसना गोंयांत सी आल्वारिसाक सर कोत्ता तसलो कलाकार आसा सो. आनी त्या खातीर ह्या कलाकाराक सरकारान खंयच्यायपणी आमच्या गोंयांत जी रवींद्र भवन आसात तातूंत खंयच्यायपणी हॉलाक नांव दिवचें आनी ताका ऑनर दिवचो, ताचो अभिमान करचो म्हणून हांव मागतां. आमी पळयता आसतना आमचें नशीब निर्मळ, म्हजी गोरकां, भुंयरांतलो मनीस, उठ्ठा तो बुडटा अशी साबार चलचित्रां ताणें पालकाचेर हाडलीं. तांतलो मदलें एक निर्मळ पिक्चर जें आयजूय कोणे तरी रिमेक केला आनीक लोकां मुखार हाडला. पूण त्या काळार नॅशनल एवॉर्ड फावो जाल्लेलें निर्मळ पिक्चराक सी आल्वारिसाक
बेस्ट एक्टर अवॉर्ड फावो जालो. खरेंच हे एक वेगळे तरेचो भोवमान आमी पळयता आसतना ताच्या ओस्तोंगी जायते नवे कलाकार घडले. जायती बायल कलाकारां जे भाशेन तोमाजीन बाब तुम्ही म्हणटाले तशी जायती बायल कलाकारां ह्या पालकाचेर आयली. शालिनी माडोळकर, फिलोमेना ब्रास, कार्मेन रोज, सिसिलिया मशादो, आंतोनेट मेंडिस, मिस मोहना, ऑफेलिया काब्राल, जेसी डायस, बेटी फन्स अशी साबार. आणि जी पालकाचेर ताणे हाडली ताणे आपलो जागो पालकाचेर राखून दवरलो. ती अशी व्हांवून वचोंक ना. खरेंच ह्या वेळार आमी ताका जरी तो आमच्या मदीं ना जाल्यार ताका सॅल्यूट फावो. सॅल्यूट, डेफिनेटली सॅल्यूट फावो. कारण तो सदांच जें कितें करूंक सोदता तें नवें कितें करचें, कोंकणी तियात्र माचयेक एक खरेंपण येवचें ह्या कारणाक लागून ताणें दादले बायलो नेस्तालें तें बंद करपाक प्रयत्न केलो. ओस्तोऱ्यांक हाडली, नव्या नव्या तरणाट्या भुरग्यांक माचयेर हाडली आनी आमचो तियात्र अदीक सोबीत, सुंदर आनी सगळ्यांक आवडटा तसलो केलो. विलियम बाब, आमी पळयतात की आयज आमच्या हालींच्या काळाक गोंयांत जायत्यो सर्ती जाताल्यो, कांतारां गायतालीं. हातूंतल्यान सियाल वारिसान गायलेलीं कांतारां केन्ना तरी तुका आयकूंक मेवल्या? हय, जायत्यो फावटी सर्तींनी जायत्यो फावटी आतां सियाल वारिसाची कांतारां गायतात. जशें आमचो गोंयचो आवाज जेन्ना तेंची सर्ती जाता तातूंतूय जायतीं कांतारां दुयेटां जी सियाल वारिसाची आसा तीं गायतात. मातशें तरी ताणें कितें केल्लें ताचेर वावर करूंक जाय आनी कोणें जाल्यार ताचेर रिसर्च करपाक चड आनी चड गरज आसा. खरेंच विलियम बाब, तुजे विचार जे भाशेन आमी म्हटलां की ताचेर थोडो भोव रिसर्च करून सोद वावर करून ताच्या जिविता वयर आमी एक पुस्तक तयार केलें जाल्यार जी फुडली पिळगी येवची आसा तांकां ताचो जायतो फायदो जातलो. आनीक ज्या बरे रितदेगेची वाट दाखोवपी तियात्रिस्तांक बरी वाट दाखोवपी जाचेर आमचे आयज विचार अशे जाल्यात की सरकारान ताचे पासत कितें तरी करचें. ह्यो दोन गजाली आमी ह्या भासाभासींतल्यान मुखार व्हरुया. आनी एक यत्न बाब, आमच्या तियात्रिस्तां मदें देशभक्ती भोव थोडे आसात. हांव देशभक्ती कित्याक म्हणटा, ते देशभक्ती आसा जायत पूण ते उक्तेपणी आपूण देशभक्त म्हूण दाखयना. पूण सियाल वारिसान जेन्ना जवान हें दुयेट ऑफेलिया बरोबर गायलें तेन्ना तेणें आपल्या भितरलो देशभक्तीचो मोग माचयेर सगळ्या मदें उक्तो केलो. आनी त्या खातीर हांव ताका सलाम करतां, कित्याक देशाचो मोग जाका आसा ताचें व्हडपण कोणेनूच हाला दवरूंक जाय. खरेंच आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपयतात. खेरीतपणी सियाल वारिसाच्या आख्ख्या कुटुंबाक, ताच्या नातरांक पुत्रांक सगळ्यांक आमी परबे भेटयतात आनी मागतात सियाल वारिसाक सर्गीचे राज बरे भाशेन फावो जावंक आनी जालां आसतलें. आनी इतल्यानूच तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो विलियम बाब आनी तोमाजीन बाब. त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची ही माणगां मतीं कार्यावळींतली भासाभास हांगा सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.